विधानसभा अधिवेशनात जी बिला पास करतात ताचेर कांयच चर्चा जायना. चर्चा करिनासतनाच पास केली वतात. विधानसभेन पास करपा खातीर आयिल्ल्या बिलांचेर चर्चा करपा खातीर काँग्रेस पक्षान वांटेकार जावचें, असो सल्लो भाजपाचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायन सांगले. मनोहरभाई पर्रीकर हे जेन्ना ऑपोजिशन लिडर म्हणून आशिल्ले, टायम काळ कितलेय आसुनी पूण 100% विधानसभेत बसून गोंयचे जनते खातीर गोंयचे हिताचे प्रश्न हिरिरीन मांडटाले. आयज ते आमकां पळोवपाक मेळना. आनी आतां म्हणटात की आमचे काँग्रेसीचे जे पार्टी लिडर आसात, ऑपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर हांणी मागणी केल्ली आसा विधानसभेचें अधिवेशन वाडोवन दिवचें. म्हाका दिसता की आमी आयज 2 दीस विधानसभा बजेटाचेर जातले चर्चा जातली. ताचे नंतर डिमांड्स जे मान्य करून घेवपाक पडटले. हे सगळे आनी सकाळ फुडें आमच्या प्रश्नोत्तराचो तास आसतलो. हाचो जर बरे तरेन तांणी मेळ घालून उपयुक्त अशे क्वेश्चन बहिश्कार घालनासतना नाकासतना सेशन एडजर्न करनासतना गोंयचे दृश्टीन हिताचे अशे निर्णय घेवप, प्रश्न मांडप, ठराव मांडप, आमची बिलां पास करून बिलां चर्चेक हाडप हें अत्यंत गरजेचें. जे 6 वर्सांक आमी काँग्रेसी कडच्यान लोकांनी अपेक्षा केल्ली पूण पळोवना. बिलां खुबशीं बिलां अशें सरासर पास जायत वतात, तेजेर चर्चाय जायना, अभ्यासय जायना. खुबशीं बिलां अशें सरासर पास जायत वतात, तेजेर चर्चाय जायना, अभ्यासय जायना. पणजे आशिल्ल्या भाजपाच्या मुख्यालयान आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी किरण कानोकरान पत्रकार परिशद घेतली. काँग्रेसीन विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाजाचो वेळ वाडोवन मागला. ताचेर फळदेसाय उलयलो. अधिवेशनाचो दीस वाडोवन मागच्या परस काँग्रेसीच्या आमदारांनी पयलीं सबंद दीस अधिवेशनान कितें चलता तें पळोवपाक जाय आनी ताचेर चर्चा करपा खातीर हजर रावचें. तशेंच विधानसभेन बिलां पास जातात तांचेर चर्चा करिनासतना पास करतात. त्या बिलांचेर चर्चा जावपाची गरज आसा, अशें फळदेसाय उलयलो. आमी आतां पळयतात की ते मागतात विधानसभेचें अधिवेशन हें फक्त 12 दीस आसा. 12 दीस हो एक चड वेळ आसपाक जाय, पूण फक्त 12 दीस आसा. 12 दीस हो एक चड वेळ आसपाक जाय, पूण म्हाका दिसता की 12 दीस पसून आसले जर जायत आमकां फुडें दिसतलें. आनी 6 वर्सां आमी पयलीं गोंयच्या जनतेनी पळयल्लीं आसा गेलीं 6 वर्सां. ते 2 दिसांचें अधिवेशन आसल्यारय पूर्ण वेळ कोण काँग्रेसीचो आमदार बसून आसला हें एक अजाप दिसता आमकां. संशोधनाचो विशय आसा. आतां 12 दिसांचें अधिवेशन आसतलें. ह्या 12 दिसां भितर कितल्या जाणांची हजेरी ही म्हाका दिसता काँग्रेसीच्या अध्यक्षान तांची हजेरी घेवप अत्यंत गरजेचें. गोंयचे ज्वलंत प्रश्न तुमी खंय तरी एक यात्रा काडली आनी तातूंतल्यान तुमी साबार प्रश्न गोंयचे एकठांय केल्ले आसात. आतां आमकां पळोवपाक जाय ह्या प्रश्नाक वाचो फोडपा खातीर जे आमदार तांचे बरोबर आशिल्ले आनी पार्टी म्हणून आशिल्ले तांणी कितल्या उपयोगान हाडलो हो टायम आनी विधानसभे भितर कितले तास ते बसून रावतात. गोंयचे ज्वलंत प्रश्न आसात ते गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर कशे मांडटात हो आयज आमकां पळोवपाचो सगळ्या गोंयकारांक दिसतलें.